गोयच्या फामाद वास्कोच्या दामोदर भजनी सप्ताहाची शेनवारा सांगता जाली। दानपारा खारीवाड्यार सप्ताहाचे श्रीफळ दर्यांत सोडले। पळोवया दामोदर भजनी सप्ताहाचो सांगता सुवाळो। जसो वर्षान सप्ताह जाता तसो आता 24 सप्ताह मानलो जाता। सो काल 12:30 सुमार नाव धरून सप्ताह चालू जाता आणि होच आमी गोपाळकाला करून नाल विसर्जन करून तेजे आमी सप्ताहाची समाप्ती जाता। चोरयेची तयारी करून मडगांव आयिल्ल्या हावेरी कर्नाटकाच्या तिगांक शुक्रारा मध्यानराती पुलिसांनी फातोड्ड्या बांदार धरले। तांचेकडेन हातोडी, रॉड, वायर, ग्लोव्ज सापडले। तिगय 20 ते 22 वर्सां पिरायेचे। तांकां 7 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। Yesterday night we have arrested 3 persons from Haveri, Karnataka, namely Riaz Bepari, Nagaraj Egalgundi, Shivaji Karmannawar. These 3 persons, along with another 2 persons, they were hiding behind the bushes behind KTC bus stand. They were already prepared to commit dacoity at Patoda and Komba area. So on tip of information, we surrounded them, and in the night at 1:30 hours. We managed to catch 3 persons. 2 of them made a good escape through the fields and dark area. So we have interrogated them, and we have found various weapons of housebreaking with them, and we have taken 7 days remand of these 3 persons. We are looking out for another 2 persons, and still we'll hope that we'll get a breakthrough on other cases also, because the modus operandi and everything tally with the Madgaon robbery cases. आंबोले पावसाळी पर्यटनाक गेल्लो ओल्ड गोयचो प्रवीण नायक माकडांक खावपाक दिवंक गेल्ले कडेन रस्त्या वयल्यान 500 फूट सकयल पडलो। नशीब बरें म्हण सोद घेतल्याक तो सापडलो। ताचे तकलेक आनी पायांक बरोच मार लागला। ताजेर आंबोले भलायकी केंद्रांत उपचार सुरू आसात। ही गजाल शेनवारा सांजे घडली। 40 वर्सां पिरायेचो ओल्ड गोयचो प्रवीण नायक आंबोले भोंवपाक गेल्लो। थंयसर रस्त्या कुशीकच्या कट्ट्यार आशिल्ल्या माकडांक खावपाक दिवंक गेल्ले कडेन बॅलन्स वचून सुमार 500 फूट सकयल गडगडत गेलो। थळाव्या लोकांनी पुलिसांबरोबर ताचो सोद घेवपाक सुरवात केली। मजगती बाबल आल्मेदा आनी किरण नार्वेकाराची रेस्क्यू टीमूय थंयसर पावली। काळोख जालो आसतनाय प्रवीण नायकाचो सोद लागलो हें नशीब। प्रवीणाच्या तकलेक आनी पांयाक बरोच मार लागला। ताचेर आंबोलेच्या भलायकी केंद्रांत ट्रीटमेंट चालू आसा। घेऊया एक ब्रेक।